शेकवाल्यांक पिडपाचे प्रकार चालूच उरल्यार सरकाराक बुद्ध शिकयतले म्हूण शेकवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या। कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबोक घेवन बुधवारा शेकवाल्यांनी पर्यटन संचालकाक मेळून शेकाआड सुरू केल्ली कारवाय बंद करची म्हूण दबाव हाडपाचो यत्न केलो। मात खातें फाटीं सरपाक तयार ना। बेकायदेशीर गजाली आड कारवाय ह्या मुखारय चालूच उरतली म्हूण पर्यटन संचालक अमय अभ्यंकरान शेकवाल्यांक स्पश्ट केला। शेका भोंवतणच्यो डेक बेडी आनी हेर बेकायदेशीर गजाली आड पर्यटन खात्यान सुरू केल्ल्या कारवायेचो निशेध करपा खातीर शेक धनियांनी बुधवारा कळंगुटचो आमदार मायकल लोबोच्या मुखेलपणा खाला पर्यटन संचालकाची भेट घेतली। ही कारवाय बंद केली ना जाल्यार सरकाराक बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी शेक धनियांनी दिल्या। आयज हीच गोंयकार तरी आमकां पोट भरपाक तरी गव्हर्मेंट अशें करता इतलो स्वतायता जाल्यार फाल्यांय आमी गव्हर्मेंटाक कितें तें आमी दाखयतले। हांव ओपनली सांगता की आमी BJP म्हणून न्हू पूण पारेकर म्हणून आमी शेकवाल्यांनी जाय तो सपोर्ट केल्लो आहा आनी पारेकराकूय खबर आसा कितें तें। आनी जरी तर ते आयज पारेकर थिंगा गेला म्हणजे आयज आमकां नाचयता जाल्यार फाल्यां आमचोय दीस येयलो म्हणजे आमी नाचयले तें। शेकाचेर सध्या जी कारवाय चालू केल्या ताचे फाटल्यान वायट हेतू आसा असो आरोप फादर मॅवरिक फर्नांडिसान केलो। This harassment has been continuing for a long time, which is a very clear understanding which indicates that it is to clear the coast in order to facilitate the entry of bigger operators into the coastal area. पर्यटन खात्यान गोंयांतल्या पर्यटन धंद्याची वाट लायल्या असो आरोप आमदार मायकल लोबोन केलो। तुमकां जर तर त्यो हे करपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय, you bring the deck beds behind the shack and confiscate it. Do not cut the deck beds in front of the tourist. It is sending total wrong signal. It is not there anywhere in the world. Public exchequer money is being spent to bring underwear tourists in Goa. It is my charge on this tourism department. इतले मजगती दर्यावेळेर चलिल्ल्या बेकायदेशीर गजाली आडची कारवाय चालूच उरतली ही गजाल पर्यटन संचालक अमय अभ्यंकरान स्पश्ट केल्या। दर्यावेळेर दवरिल्ल्या पुलिसां कडल्यान दर दिसा बेकायदेशीर गजालींच्यो जायत्यो कागाळी येत आसात। गोंय सरकारान तयार केल्ल्या शेक धोरणांत नाशिल्ल्यो गजाली करपी शेक धन्या आड कारवाय करपाचो अधिकार फ्लायिंग स्क्वॉडाक दिला आनी ती कारवाय चालू उरतली अशें पर्यटन संचालक अभ्यंकरान स्पश्ट केलें। शेकासावन 10 मिटरा भायर बेडी घालप बेकायदेशीर आसा अशें अभ्यंकर म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गुंतवणूक धोरणाखाला सरकारान प्रमोशन बोर्ड केलो, धोरण कित्याक अधिसूचित केल्ले ना काय म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन विशय काडलो। गुड्डुलसावा करपाक म्हूण धोरण अधिसूचित करिनासतना दवरला म्हूण राष्ट्रवादीचो ट्राजन उलयला। सरकारान धोरण पयलीं अधिसूचित करचें, प्रमोशन बोर्ड करून गुंतवणूकदारा कडच्यान पयशे उखलपाचो यत्न आसूये म्हूण राष्ट्रवादी दुबाव घेता। गुंतवणूक धोरण अधिसूचित नासतना प्रमोशन बोर्ड अधिसूचित केला म्हूण प्रुडंटान मंगळारा रिपोर्ट केल्लो। He promising as per the investment policy 50,000 jobs, some 25,000 crores investment will come. Now by forming this board to approval, what is happening one way? The local self bodies are being suppressed. They will pass it, they have no other way out. But without the policy being notified, the question arises what legal sanctity it has. And why has this policy not been notified? What is the hidden agenda? Is it instilling confidence in investors, or it is creating confusion in the minds of investors where underhand deals can be later on made? NCP demands that this policy be notified so that everybody knows what is the policy. It has been left open for manipulation. घेऊया एक विराम।